क्रिस्ताची शांती तुमकां सुमेस्ता. फाटल्या दिसांनी करेजमाच्या 40 लिसांवां पैकी 6 लिसांवां आमी येदोळस शिकल्या. आज नोएच्या जिवितांतून एक लिसांव शिकया. नोवेचें जिवीत आमकां वडिलां सोडून गेल्लें तें दायज भुरग्यांच्या जिविताचेर प्रभाव घालूंक शकता म्हणलें लिसांव शिकयता. सडावत जावन वडिलां आपल्या भुरग्यांक नाना तरांची दायज सोडणुवेचें सवयाचे एक रिवाज जाल्या. तें दायज जावंक पुरो आस्त बदीक, दायज जावंक पुरो पयशा रुपार वा भांगाराच्या रुपार. पूण वडिलांनी भुरग्यांक सोडणुवेचें वा दिवचें एक वर्तें दायज जावन आसा एका बऱ्या शिक्षणाचें दायज, एका देखी बरीत जिविताचें दायज, एका मौल्या बरीत जिविताचें दायज, देवबिरांतीच्या जिविताचें तें दायज. असलें दायज जर वडिलां आपल्या भुरग्यांक दिवंक शकलीं तर तीं भुरगीं समाजाचें तशेंच पुवी सभेचें एक वर्तें दिर्वें जावंक तीं पावतात. पोरण्या सोल्यांतल्या उत्पत्ती पुस्तकांत 6व्या अवस्वरांतावन 10व्या अवस्वरा मुसर नोवेचें जिवीत आमकां वाचूंक मेळटा. थंयसर आमकां 4 लिसांवां वाचूंक मेळटात. पयलें लिसांव, जर देव आमकां कितेंय करूंक सांगता वा एका बऱ्या वेळांतावन सांगातास एका वायट वेळा वा कश्टांच्या वेळा मदें तावन जर देव आमकां पाशार जावंक सांगता तर ताच्या फाटल्यान आमच्याच बऱ्यापणा खातीर एक वर्तें देवाचें निर्मणें वा योजन आसा म्हणलें नोए आनी ताचें जिवीत आमकां शिकयता. दुसरें लिसांव, देवबिरांतीचें एक जिवीत आमच्या भावार्थी जिविताक आनी भावार्थांत गुंडायेन रुतां जावच्याक एक हातेर जावन आसा. तिसरें, देवाची आज्ञा पाळून देवाच्या कुशे प्रमाणे करचे तसली वर्तें मांडयारी वा वर्तें मनीस आमी जावंक पावल्यारी आमकां वायटांतावन सुखारी मारूंक कश्टांचें. कित्याक आमचें सैम अस्कत आनी ह्या अस्कत सैमा वरवीं जायते फावटी आमचे विरोध ताळणी येतात आनी त्या ताळण्याक आमी संपडटा, पातकाच्या पासांत आमी संपडटा. चवथें आनी निमाणें, आमी पातकांच्या पासांत संपडल्यारी परत देवाची कृपा जोडून देवा मुखार नितीवंत जावंक आमी शकतल्या. नोए देवा मुखार एक नितीवंत मनीस जावन आसलो. ह्याच खातीर नोए मुखांत्र ताच्या भुरग्यांचेर म्हणजे प्रत्येक रितीन शेन आनी जफाताचेर देवान आशिर्वाद घालो. तांची संतती वाडली आनी देवा मुखार शेन आनी जफात आशिर्वादान भरलेले ते भुरगे जावंक पावले. मोगाच्यानो, जर आमच्या भुरग्यांक आमी असलेंच देवबिरांतीचें, भावार्थाचें, मौल्या भरीत जिविताचें दायज आमी सोडून गेल्या तर असली वाट आमी त्या आमच्या भुरग्यांक दाखयली तर खंडीत जावन देवा मुखार आनी मनशां मुखार मन व्हरलीं भुरगीं ती जावंक पावतली आनी आमच्या इगर्ज मातेक एक वर्तें दायज ती जावंक पावतली. आमच्या चलत्या जिविताक एक होमवर्क. उत्पत्ती पुस्तकांतले 6व्या 10व्या अध्याया पर्यंत आमी वाचया आनी थंयसर जी मौल्या नोएन ताच्या भुरग्यांक तो सोडून गेल्लो, जें दायज नोए ताच्या भुरग्यांक सोडून गेल्लो तें कितें म्हणलें पारखून पळोवया आनी तें आमच्या जिवितांत रुता करया. क्रिस्ताची
शांती तुमकां समेस्तांक.